सगळ्या म्हणजे 1185 वर्करांचे खूप खूप अभिनंदन. खरोखरूच गेली कितलीशीच वर्सां जे पोटतिडकीन काम करता तांचे खूप खूप अभिनंदन डिपार्टमेंटाच्या वतीन, सरकाराच्या वतीन, गोंयकारांच्या वतीन. आणि त्याच बरोबर एक मेसेज अजूनही दियात, तुम्ही जसे काम करता तसेच काम ते कंटिन्यू दवरात. आम्ही सोसायटीन येयलो हेजो अर्थ काम कमी करू नका. म्हाका खबर आसा की ज्या कष्टांतल्यान तुम्ही काम करीत आयिल्ले आसा ते कष्ट सगळे आम्ही पळयल्या, आम्ही जाणता. तुमचे इंजिनियर्सांकूय सगळ्यांक खबर आसा खातीर झगडटा ना म्हणना. पण हे सगळे कन्सिडर करून म्हणजे आम्ही म्हणटा की ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनात सुद्धा हो निर्णय सरकारान घेतला. तुमकां ही लेटर्स दिवपाचे केला, ताजी याद ही तुमकां सदांच उरपाक जाय. म्हाका दिसता हांव PWD मिनिस्टर्स आणि पार्सेकर्स हांच्यांनी कंटिन्युअसली हाजेर वर्किंग करून तुमचे सगळे तुमच्या प्रत्येक डिव्हिजनाचो ताणें सगळो डाटा अपडेट करून सरकारा कडेन दिलो आणि त्यानुसार आमी तो अपडेट करून आज लेटर दिवपाचो हो ल्हानसो कार्यक्रम जरी हांगासर केलो. वेळ पडलो जाल्यार 1185 भुरग्यांक खरें म्हटल्यार ह्या आयच्या सुवाळ्याक येवप खूब बरें दिसता जाल्लें. कारण तुमचो पेमेंट हो आमी म्हणटा कोणाचो 4000 रुपयान 5000 रुपयान आज डायरेक्टली मिनिमम वेजीस तो 10,000 आनी ताच्या वयर जो आहा हो पेमेंट तुमकां मिनिमम वेजीस म्हणजे स्किल्ड अनस्किल्ड ज्या पद्दतीन आसा त्या पद्दतीन मेळटलो. तो पेमेंट पयलीं अर्दोय मेळटालो, एकदां 6 म्हयन्यांनी मेळटालो, एकदां कमी मेळटालो. म्हणजे जसो कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या मनाक येयला त्या पद्दतीन एकदां ते काम करतालो. हे आमच्या लक्षांत आयल्या उपरांत हे सगळें केल्या उपरांत म्हणजे आमी नो डाऊट खरें म्हणजे हो निर्णय जो आमी घेतला हो सगळो तुमकां लागून निर्णय घेतला. तुम्ही बरें काम करचें, डिपार्टमेंटाक आनीक बरी सर्वीस दिवची आणि शेवटी वी आर सर्विंग फॉर द पीपल. आमी लोकांची सेवा करपा खातीर हांगा सगळे जाण आसात आनी ती सेवा ही कंटिन्यू उरप हे गरजेचें आसा. खंयसरूच आमी गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून काम करता आसतना आमकां मात सुद्दां हेटरेट लोकांच्या बद्दल येवपाक जायना. आमचे सदांच आमच्या तकलेन एक गजाल उरपाक जाय, आमी मुळात हांगा जे काम करता ते लोकां खातीर काम करता आणि लोकां खातीर काम करता म्हणून सरकार आमकां पगार दिता. हे जर घट्ट तकलेन उरत जाल्यार लोकां बद्दल हेटरेट केन्नाच येवचो ना. कारण आमचें मुळात कामूच तें आसा. हे तकलेन आसप हे गरजेचें आसा. ते सदोतीत तुमच्या तकलेन आसचें आशिल्लो. कितलेशेच वर्कफोर्स आशिल्लो, कितलीशीच इन्व्हॉल्वमेंट आशिल्लो, तेजे टेंडर कार्ड, कोटेशन कार्ड, पेपर वर्क तुमकांय सगळ्यांक कंटिन्युअसली जो पेपर वर्क करतालो ह्या पेपर वर्का पासून सायडीक वचून तांकां स्ट्रीमलायन करून हें काम जें आसा हें PCE आनी तुमी सगळे जाण मेळून हें सगळें काम केलां. त्या बद्दल सरकाराचे 7 कोटी वाचले आणि ताच्याय बरोबर अशा पद्दतीचे नवीन नवीन कामां आमच्याय सगळ्यांच्या तकलेन येताले. आतां जावन पार्सेकरा कडेन उलयता आसतना आमकां नवीन कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणजे नवीन होतकरू युवक हे जर PWDत काम करपाक तयार आसत जाल्यार तांकां कशें इन्वॉल्व करतले आमी विथ फ्रेश स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर हाचो विचार डिपार्टमेंटान सुरू केला. म्हणजे नवीन एखादो सिव्हिल इंजिनियर जर आसत ताका काम करपाची तेजी तयारी आसता आनी इनोव्हेटिव्ह तो काम करता. ते बारीक जरी काम असलें जाल्यार इनोव्हेटिव्ह पद्दतीत कशें काम करप आनी गोंयकारांक इन्वॉल्व घेवन कशें काम करप हाचो विचार करपाची गरज आसा. कारण ते दीस फाटीं पडले जेणे करून गोंयांत जेन्ना 1.5 लाख लेबर फोर्स गोंयांतलो भायर वयता आमच्याच लोकांक आमकां आमचे कडेन स्किल्ड अनस्किल्ड सगळ्या पद्दतीचे काम करपाचे लोकूय आसा. आमकां तांकां मोटिवेट करपाक जाय, आमकां तांकां इनिशिएटीव्ह दिवपाक जाय.